नमस्कार सगळ्यांक मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. संजना पब्लिकेशन्स सांगे आनीक गोवा कोंकणी अकादमी आयोजित सपनांतल्या गांवची वाट या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो आतां सुरू जाता. ह्या सुवाळ्याक गोंयच्या खाची कोनशांतल्यान आयिल्ल्या सगळे मानेस्तांचे घडये उदयाचेर मोग आसत म्हणून, उदयाच्या साहित्याचेर मोग आसत म्हणून, कवितेचेर मोग आसत म्हणून, पूण ह्या सगळ्या मोगांतल्यान हे सभाघर उपाट भरलां खूब खोस भोगता मनाक. आनीक सगळ्यांक येवकार दिवपाकूय खूब खोस भोगता. सपनांतल्या गांवची वाट खंय वता काय हें पळोवपाची किंवा तें आयकून घेवपाची, जाणून घेवपाची आस्त आमकां सगळ्यांक लागल्या. आनी ह्या कार्यावळीचे सगळे मानेस्त हांगा पावल्यात. संजना पब्लिकेशन्स गोंयचे धनी दिनेश बाब मणेरकर हांचे लागीं मागता की तांणी आयचे सगळे मानेस्तांक घेवन माचयेर येवचे. कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त माधव बाब बोरकर, भोवमानेस्त डॉक्टर भूषण बाब भावे, भोवमानेस्त वसंत बाब सावंत आनीक भोवमानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता. तशेंच आयचे उत्सव मुर्ती उदय बाब भामरो हांणी बी माचयेर येवन आपलें आसन घेवचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. एक साहित्यीक कार्यावळ आनीक ह्या कार्यावळीक सभाघर उपाट भरलां, खरेंच खोस जाता. परतून एक फावट संजना पब्लिकेशन्सचे धनी आनीक ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकर हांचे लागीं मागता की तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. दिनेश बाब. देव बरें करूं सुभाष बाब. सगळ्या जमिल्ल्या संजना पब्लिकेशन्स आनी उदय मामरो हांच्या घराब्याचे वतीन हांव तुमकां येवकार दितां. उदय बाबाचें हें 5वें पुस्तक आनीक हातूंतलीं 2 पुस्तकां कोविडाच्या काळांत ऑनलायन प्रकाशीत जालीं. तातूंतलें एक पुस्तक काळीज उसवला. हें खूब वेगळें पुस्तक, तुमी सगळ्यांनी वाचलां आसतलें आनी म्हाका खूब उमेद आशिल्ली की ह्या पुस्तकाचें उक्तावण बरें उमेदीन आमी खंय तरी कुळागरांक बी करया म्हणून. आमी उलयल्ले आनी त्या उपरांत कोवीड जालो आनी कोविडाच्या भंयान मागीर तें ऑनलायन आमी उक्तावण केलें. आज ताजो हो कविता संग्रह उजवाडा येता आनी हांगा तुमी सगळे बसपाक कदेल सोदचें पडटा अशी परिस्थिती. म्हाका खूब बरें दिसता अशे तरेन गर्दी जाता तेन्ना. हांव केन्नाय सांगता हांवें अवघे 10-15 लोक घेवन बसून पुस्तकाची उक्तावणी केल्यात म्हणून. उदय बाब मामऱ्याची इश्टागतय तशीच. इश्ट जालो जाल्यार काळजाक काळीज दिवपी मनीस तो. आनी ताज्या मोगान तुमी आज हांगा सगळ्यो हांगा हाजीर रावल्यात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त माधव बाब बोरकार, मुखेल सोयरे डॉक्टर भूषण भावे, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त वसंत बाब सावंत, कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष शैलेंद्र बाब मेहता, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी उदय बाब मामऱ्याक मना काळजासावन परबीं आयच्या पुस्तका खातीर. एक सुंदर कवी आनीक ताजी पुस्तकां तुमी पुरस्कार मेळ्ळ्यात ताजे वेल्यान तुमकां खबर आसतलें ताज्यो कविता कितल्यो गहन आसतात आनी कितल्यो सुंदर आसतात त्यो. आयचो हो कविता संग्रहय असोच. हांव केन्नाय म्हज्या म्हऱ्याक जेन्ना कोणी येता कविता संग्रह आपल्यालो प्रसिद्ध करता काय म्हणून सांगपाचें म्हळ्यार हेर सगळे साहित्या भितर आपल्यालें पुस्तक प्रकाशीत कर म्हणून कविता संग्रहाचे लेखक चड असतात. आनी हांव केन्नाय तांकां म्हणटा की कविता उजवाडायता हांव, पूण मातश्यो एक खाशेल्यो कविता आसच्यो, खास विशयाचेर आसच्यो, एक वेगळेपण कितें तरी आमी वाचकांक दिवपाक मेळचें. आनीक हांव हांगा मुद्दाम नमूद करीन जितले म्हणून कवी आसात अशें म्हणटा की कोणीय बरोवपाक लागलो की सगळ्यांत पयली सुस्त ती कविता आनी ती जर मागीर डेवलप केली जाल्यार त्या कवितेक गेयता येता, डेप्थ येता, सोबीतकाय येता. हांव एक मंत्र म्हणून तुमकां सांगन
कविता जर बरयतले जाल्यार ती एका विशिश्ट विशयाचेर बरयात. पुस्तक जावपा इतल्यो कविता पूण त्यो एक विशय घेवन अश्यो कविता कोंकणीक खूब कमी आसा ज्यो आमकां बाकीच्या भाशांनी मेळटात. कोंकणी भाशेच्या वाडीक भरभराटीक ह्या अशे तरेचे कविता संग्रहाचें योगदान खूब मोलादीक थारतलें. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिनेश बाब, कार्यावळीची आंखणी करपाक बशिल्ले तेन्ना सादारण वेळ कितलो लागतलो अशें एक आंखणी केली आनी 1.5 वरान ही कार्यावळ जावची सोंपची. आनी सगळ्यांक परत एकदां खोस भोगता की बरोबर 5 वरां 5 मिनटांचेर आमी कार्यावळ सुरू केल्या. तुमचोय वेळ महत्वाचो, मानेस्ताचो वेळ महत्वाचो. ही कार्यावळ पत्रिका आसा ताजे प्रमाण हांव सामको उणो उलयतलो आनी तांकांय बी तितलो वेळ ठरावीक वेळ दिला. त्या वेळा भितर आमी ही कार्यावळ सोंपोवपाचो यत्न करुया. हो एक नवो पायंड आसतलो की जशी आमी कार्यावळ थारयल्या त्या वेळा भितर त्या तितल्या कालावधी भितर कार्यावळ सोंपोवपाची. मुखार वता आसतना आयच्या सगळ्या मानेस्तांची वळख करपाची व्हड जबाबदारी म्हजेर दिल्या. ती पार पाडपाचो प्रयत्न करता. ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष माधवबाब बोरकार आमी सगळे वळखतात, ज्येश्ठ कवी आनी समीक्षक. आयच्या सुवाळेचें अध्यक्षपद तांचे कडेन आसा. 1969 वर्सा चवर हो तुमचो पयलो कविता झलो उजोडाक आयलो. 1984 वर्सा आकाशवाणीचेर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तुमी रुजू जाले आनी 2014 वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्राचे संचालक म्हणून निवृत्त जाले. यमन ह्या कविता संग्रहाक 2001 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार तुमकां फावो जालो. टागोरांच्यो 101 कविता ह्या अणकार वावराक 2004 वर्साच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराक तुमी पात्र थारले. साहित्य अकादमी पुरस्कार आसातूच पूण ताजेच भायर हेर पुरस्कारांचेर तुमी मानकरी आसात. हातूंत कोंकणी भाशा मंडळ, कला अकादमी, TM पै फावंडेशन, कला आनी संस्कृती खात्याचो राज्य पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांचो आस्पाव आसा. 2013 वर्साचो विमला पै कोंकणी पुरस्काराचोय तातूंत आस्पाव आसा. एक नम्र, निगर्वी, साधे व्यक्तिमत्व, तुमकां आमकां सगळ्यांक खास साहित्य शारदेची सेवा करपी सगळ्यांक हक्काचो आधार माधवबाब बोरकार. हांव मागतां उदयबाब भांबरे हांचे नातू शार्दूल राधाप्रसाद बोरकार हांकां की ताणें झाड दिवन, झाडाचें रोप दिवन माधवबाब बोरकार हांकां येवकार दिवचो. शार्दूलाक घेवन ताजी आई येता. आयचे खास निमंत्रीत डॉक्टर भूषण भावे, परवरीच्या विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, ताज्या आदी PS महाविद्यालयांत कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून कार्यरत आशिल्ले. 3 सोद निबंध, साहित्य नवनीत आनी कारभारी कोंकणी ह्या पुस्तकाचे ते सहलेखक आसात. माटोळी, गोंयांतले पारंपरीक खेळ, घुमटगाज ह्या पुस्तकाचे डॉक्टर भावे हांणी संपादन केलां. कमला, मार्गदर्शी व्यक्तिमत्वां, कथा सरस्वती, नदी सरस्वती ही तांची अणकारीत पुस्तकां. साहित्य विमर्श ही तांची मौलिक बरपावळ. कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष म्हणून तांणी भरीव काम केलां. अनेक पुरस्कारांनी ते सन्मानीत आसात. डॉक्टर TM पै फावंडेशन ह्या नामनेच्या पुरस्काराचोय तातूंत आस्पाव आसा. सदांच कार्यमग्न अशें हे बहुआयामी, बहुविध अशें भावे सर तुमकां येवकार आसा. डॉक्टर भूषण भावे हांकां राजेंद्र मांबरे हांणी झाडाचें रोप ते दिवन येवकार दिवचो अशें हांव मागतां. कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, एक नामनेचे कथाकार, चेतना एज्युकेशन सोसायटी कुडचणे ह्या खासा शाळेचे मॅनेजर आसात. रवींद्र भवन कुडचडे एडवायझरी बोर्डाचे सरकार नियुक्त वांगडी आसात. निवलकाणयो ह्या कथा संग्रहाच्यो 3 आवृत्ती तांच्यो प्रसिद्ध जाल्यात. 1989 वर्साचो कला अकादमी साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. 11वेच्या पुस्तकांत तशेंच BA आनी MA पावंड्यार अभ्यासक्रमांत कथांचो आनी पुस्तकाचो तांच्या पुस्तकाचो आस्पाव आसा. इंग्लीश भाशेंत अणकारीत जाल्ल्या कथेचो गोवन रायटिंग सदरांत पदवी अभ्यासक्रमांत तांचो आस्पाव आसा. कथांचो इंग्लीश आनी सुमार 12 भाशांनी अनुवाद जाला अशें वसंत भगवंत सावंत हांकांय बी आमी येवकार दिता. परतून एक फावट शार्दूल राधाप्रसाद बोरकार हांकां मागता की ताणें वसंत बाब हांकां झाडाचो रोपटो भेटोवन येवकार दिवचो. ह्या पुस्तकाचेर खास उलोवपी शैलेंद्रजी मेहता. म्हाका याद जाता, शैलेंद्र बाब तुका याद आसल्यार खबर ना, हांव विद्यापीठांत आशिल्लो तेन्ना तुमची जोडगोळी तुमी आनी मुकेश थळी कोंकणी विश्वकोशाचें काम पळयताले. 1991 वर्सा कोंकणी विश्वकोशाचें संपादन तेन्ना चालू आशिल्लें. तानाजीबाब हळर्णकर हांच्या हाता सकयल तांणी तेन्ना वावर केल्लो. एक हुशार, हजरजबाबी अशें अष्टतासी व्यक्तिमत्व, वाचन, चिंतन आनी मनन करपी अभ्यासू लेखक आनी कवी.
कांय काळ गोमंतक टायम्स टीव्ही खातीर संपादक म्हणून वावर केला. सध्या वर्णमुद्रा हे डिजिटल नियतकालिक ते संपादीत करतात. तांच्या सिसिफस तेंगशेर ह्या काव्यसंग्रहाक 2020 सालाचो विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार फावो जाला. आमी येवकार दिता शैलेंद्र मेहता हांकां राजेंद्र बाब मांबरे हांचे लागीं मागता की तांणी तांकां येवकार दिवचो. आनी आतां आयचे उत्सव मुर्ती सदांच तोंडार हांसो आनी ओठार गोड उतरां. राग म्हणटा तो केन्नाच ना, हसता. आयले जाल्यारूय तो आपल्याचेरूच काडटा आसतलो अशें म्हाका दिसता. नाल्लाचो वेवसाय सांबाळटना आपलो साहित्यीक प्रवास लेगीर तेच तळमळीन मुखार व्हरपी उदय बाब हाची तोखणाय करीत तितली उणी. सपनांतली गांवची वाट चलतना हो तांचो चवथो कविता संग्रह. एक फाटभूंय सांगता, म्हज्या दोळ्यांनी दुखां येतलीं, ती तांच्यांनी सांगपाक जावची ना. जेन्ना आमी बसले ह्या कार्यावळीचे आंखणी करपाक, हांव म्हटलें ह्या कविता संग्रहा फाटली फाटभूंय मातशी सांगात, म्हाका उलोवपाक मेळटलें. हांव बशिल्लो अगूच आशिल्लें, 1-2 मिनटांनी पेपर घेवन बरोवपाक गेलो जाल्यार तांच्या दोळे डबडबले आशिल्ले, दोळ्यान दुकां आशिल्लें. हांव म्हणलें जालें कितें? ताणें म्हळें की सुभाष सांगता तुका, आनीक ती पार्श्वभूमी थोडीशी सांगन दिसता. एक सादारण 1-1.5 वर्साच्या कालावधीन तांची सामकी लागशिल्ली मनीस तांकां सोडून गेल्यात. पयलो भाचो गेलो, ताजे नंतर भयण गेली, दुसरो भाचो गेलो, मदीं काका गेलो. आनीक आपली विचार करपाची किंवा विचारसरणी आपली सकारात्मक. संजीव बाब आपल्याक म्हणपालो केन्नाय की अरे आतां कोरोना आयलो, आतांय तूं सकारात्मक, पळय सगळे मरतात. तरी आसतना म्हणपालो आपूण आपलें बरप जें आसा तें सकारात्मक विचारांनी बरयलां. आनीक आतांच म्हाका अशी नॅगेटिविटी आयिल्ले भशेन जाली काय कितें, आनी तातूंतल्यान भायर सरपाक हें लिखाण आपणें केलां. आनीक तातूंतल्यान सपनांतल्या गांवची वाट ह्या कविता झेल्याचो जन्म जालो. ही जन्मकथा कदाचित घडये तुमकां सगळ्यांक कळची म्हणून सांगता. हाच्या आदीं हय सायबा 2012, मनशाच्या सोदांत 2017 आनी इंद्रधणू उदेव 2020 अशे तांचे कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. वेगवेगळ्या संस्थांनी तांच्या साहित्याची दखल घेवन तांकां पुरस्कार लेगीत फावो केल्यात. विश्व कोंकणी केंद्राचो उत्कृश्ट कविता संग्रह पुरस्कार 2022 इंद्रधणू उदेव, गोवा कोंकणी अकादमीचो सर्वोत्कृश्ट साहित्य पुरस्कार 2001 त्याच पुस्तकाक, आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो रमेश भगवंत वेळुस्कार यादस्तीक साहित्य पुरस्कार 2023 काळीज उसवला ह्या संग्रहाक मेळिल्लो. निसर्गाक म्हणजे सैमाक ते आपले गुरू मानतात. संकश्टांतल्यान उबे रावपाची तांक निसर्गांतल्यानूच मेळटा अशें मानपी आयचे उत्सव मुर्ती उदय बाब मांबरो, तुमचेंय आमी हांगा स्वागत करता. शार्दूल परत एकदां मागता की उदय बाबाक झाड दिवन किंवा झाडाचें रोंप दिवन स्वागत करचें. नातू आज्याचें स्वागत करता. उदय बाब मांबरे हांणी आपलें मनोगत हांगा उक्तावचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. नमस्कार सगळ्यांक. माये मोगाचो नमस्कार. माचये वयले मानादीक माधवबाब बोरकार, भूषणबाब भावे, वसंतबाब सावंत, शैलेंद्रबाब मेहता, आमचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश मणेरकार, आनी म्हजे खूब लागींचे इश्ट सुभाषबाब जाण, तशेंच तुमी सगळे. खरें म्हणल्यार कविता संग्रहाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक अशे तरेन लोक येवप हो कोंकणी कवितेचो विजय अशें हांव आयज मानतां. आयज 29 सप्टेंबर. दोतोर दुभाशी आसा, दोतोर संजगिरी आसात. आयज काळजाचो दीस. तुमचें काळीज आनी म्हजें काळीज, तुमचें काळीज आमचे सोयऱ्यांचें काळीज, सगळ्यांचें काळीज एकमेकाक मेळपाचो दीस. आनी हो दीस म्हज्या भयणीच्या जल्मदीस. 29 सप्टेंबराक म्हजी भयण
जल्माक आयली. आयज जर आसली जाल्यार हांव तिजो 61वो वाडदीस करतलो आसलो. तो आतां फक्त जल्मदीस म्हणून म्हाका तुमकां आपोवचें पडलें. एकदां कशें आसता, नियती फुडें कोणाचें चलना. म्हज्या कविता संग्रहाचें नांव सपनांतल्या गांवची वाट. म्हज्या भयणीक सपनां पळोवंक आवडटाली, सपनां जगताली आनी सपनाचो फाटलाग करताली. सपनाचो फाटलाग करता करता सपनान जें पळयल्लें ती मोख म्हज्या भयणीन गांठलेली आनी अशा वेळार नियतीन तिका गांठलें. आयज हांवें तुमकां हांगा आपयल्यात ते म्हजे भयणी खातीर दुकां घडोवपाक न्हय, तर म्हजे भयणी सारकी अश्यो जायत्यो अस्तुऱ्यो घराघरांनी आसतल्यो ज्यो कश्ट करतात, त्रास काडटात, आपल्या घरचो संवसार वयर काडटात, उबो करतात आनी तें करता आसतनाच समाजाक कितेंय जर आपूण दिवंक शकता जाल्यार तें दितात. म्हजी भयण अडल्या नडलेल्याक ती पयशांनी श्रीमंत नासली. म्हाका ताजें कांयच दुख्ख ना आनी तिकाय केन्ना नासलें, पण ती मनान श्रीमंत आसली. तिचे घरा कडेन जें कितें आसा तातूंत खंयच्याय टायमार कितलेय मनीस जर आयले जाय, जे तिच्या घरा पावल्या ते तिका वळखतात. ती अन्नपूर्णा आसली आनी अश्योच अन्नपूर्णा आमच्या घराघरांनी आसात. तर हांव म्हज्या भयणीच्या ह्या जल्मदिसा निमतान ह्या सगळ्या अस्तुऱ्यांक नमन करता. आतां भयणीन आमकां सपनांतल्या गांवची वाट दाखयली, आमकांय दाखयली. भयण ज्या मार्गान वताले तातूंतल्यान म्हाका प्रेरणा मेळटाली आनी म्हाका तातूंतल्यान थोडेशें समाजकार्य करपाची उमेद आयली. म्हजो संबंद उर्जा फावंडेशन ह्या संस्थे कडेन आयलो. म्हजो गुरू आनी म्हजो मित्र दुर्गादास परब हे उर्जा फावंडेशन नांवाची संस्था चलयता. गोंयांतल्या जवळ जवळ 500 भुरग्यांक 9वेंतल्यान 10वेंत वता आसतना 7 तालुक्यांतल्या 500 भुरग्यांक जांचे परिस्थितीन जे पुस्तकां घेवंक शकनात, जे परिक्षेची फी फारीक करूंक शकनात, अशा भुरग्यांक दाते मेळयतात आनी त्या दात्यांचे कडल्यान दान करून घेवन त्या भुरग्यांक शिश्यवृत्ती दितात. हो वावर फाटलीं 11 वर्सां ते चलयतात आनी हो वावर चलयता आसतना तांचे बरोबर काम करपाचें भाग्य म्हाकाय मेळ्ळें. आयज ह्या सभाघरांत उर्जा फावंडेशनाचे पेडणेचे वायकावंट हायस्कूलचे प्रिंसिपल राजू सर बोंद्रे, तशेंच विठ्ठल म्हणल्यार काका प्रभुदेसाय हेय हजर आसात. आनी तांचे बरोबर काम करता करता मागीर म्हाका कळ्ळें की फाटल्या 4 वर्सांत तांणी अक्षय उर्जा ही एक नवो उपक्रम चालू केला. आनी अक्षय उर्जा म्हणल्यार जे भुरगे मॅट्रीक जाल्या उपरांत अशेय कांय भुरगे आसतात खऱ्यांनीच हुशार असतात पण तांच्या घरच्यांक तांक नासता तांकां हायर एज्युकेशन दिवपाची. तर अशा भुरग्यांक वेंचून काडून सद्या फक्त पेडण्या तालुक्यांतल्या जवळ जवळ 11 भुरग्यांक तांचे फुडले तातूंत दोतोरकी करणारे सुद्दां भुरगे आसा, इंजिनियरींग करणारे भुरगे आसा. आनी हें करता करता एक भुरगो असो जालो की म्हज्या चुलत भावान सिद्धेश मामरे ताणें शिश्यवृत्ती जाहीर केल्ली दिवपाक. तातूंतल्यान त्या भुरग्याक दिवपा खातीर हांव पेडण्या गेल्लो आनी थंय एक भुरगो व्हीलचॅराचेर आयलो. बाकीच्या भशेन ताका स्टेजीरूय वचपाक मेळना बाबड्याक. ताका सकयलूच आमी शिश्यवृत्ती दिली. तो पुरायपणान दिव्यांग भुरगो, तो चलूंक शकना,
ताका उखलून खुर्चेर दवरचो पडटा. तो बरोवंक शकना. ताजी बरोवप इतलें स्लो की निमाणें थंयची जी प्रिंसिपल मिनी आसा तिणें बोर्डाक स्पेशल रिक्वेस्ट करून त्या भुरग्याक अर्दवर चड मेळचे बरोवपा खातीर आनी बोर्डान ती रिक्वेस्ट मान्य केली आनी त्या भुरग्यान पोरूं 82% मार्क मॅट्रिकेक मेळयले. ह्या भुरग्याचें नांव दक्ष पोळजी. आतां हो भुरगो कमळेश्वर विद्यालयांत कोरगांवां 11वीक शिकता. आनी तुमकां सांगता सपनांतल्या गांवची वाट म्हणल्यार कितें, तो सपनां पळयता. तो सपनां पळयता कसली पळयता, चार्टर्ड अकावंटंट जावपाची, CA जावपाची. ज्या भुरग्याक उबो रावंक जमना, ज्या भुरग्याक बरयतना इतले कश्ट जाता आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे ज्या भुरग्याचो आवय नोकरी करिना, ज्या भुरग्याचो बापूय नोकरी करिना, ज्या भुरग्याच्या बापायचो पांय कापला, ज्या भुरग्याची भयण एका प्रायवेट कचेऱ्यान काम करता आनी थंय 8-10 हजाराचेर तांचो घर चलता. हांवें आयज निर्णय घेतला, म्हज्या पुस्तकाची आयज जर जितली विक्री जातली त्या विक्रेच्या 100% रक्कम हांव दक्षाच्या घरा व्हरून पावयतलो. आनी हे दक्षाच्या घरा पावोवपाचें काम उर्जा फावंडेशनाचे राजू सर बोंद्रे आनी विठ्ठलबा प्रभुदेसाय हांचे मार्फत हांव ते पावयतलो. आमचे जे दुर्गादास सर आसा ते आयज येवंक पावूंक ना, कारण ते काठमांडू नेपाळाक आसात. तांचो म्हज्या ह्या विचाराक पूर्ण पाठिंबो आसतलो अशें गृहीत धरून हांव आयज जाहीर करतां. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार दिनेश बाब मणेरकाराक हांव सॅल्यूट करतां. कित्याक सॅल्यूट करतां, एक तर कोंकणी पुस्तकां मेचकीच खपतात आनी तीय बी खपतात केन्ना, असो तरेचो कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाक जे लोक येतात तेन्ना खपतात. त्या उपरांत पुस्तक मागोवन विकते घेणारे खूब कमी आसता, हो सगळ्यांचोच अणभव. पूण तरी आसतना जेन्ना हांवें हो विचार तांचे म्हऱ्यान मांडलो तेन्ना तांणी सांगलें, आरे हाजे सारकें नोबल काम आनी जावं येता रे, दी तूं म्हणपाक लागलो. दिवपाचेच, सगळे पयशे मेळालो तांकां दिवया. सो ताणें म्हाका पाठिंबो दिलो म्हणून हांव हो विचार तुमचे म्हऱ्यान मांडूंक शकलो. अशी सपनांतले गांवची वाट चलतल्या दरेक मनशाक ताजी वाट सापडूं आनी तो मोग गांठूंक पावूं इतलें मागून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं उदय बाब. आतां सपनांतल्या गांवची वाट ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण जातलें. सगळ्या मानेस्तांक लागीं मागता की तांणी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. सुंदरसो पाटलो आसा तोय बी चुट्टांचोच. म्हाका दिसता केरीच्या एका कलाकारान हो पाटलो केला, बरोबर उदय बाब? केरी फोंडेचो कलाकार रामकृष्ण गावडे हांणी हो पाटलो केला तयार चुट्टांचो. तो पाटलो उगडून आतां आमी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करया. माधव बाब, भूषण बाब, वसंत बाब तशेंच हेर सगळे मानेस्तांक मागता की तांणी आतां ही निसर्गाट सोडून हें पुस्तक उदय बाबान आपल्या भयणीक अर्पण केलां. साठे पावलाक कश्टाच्योच मेरो हुपीत कुडींतलो प्राण वचो मेरेन सपनांतल्या गांवची वाट चलपाची जाणें सोडली ना, ती म्हजी अपुरबाईची भयण नीताबाय तुजे यादीक. पुस्तकाचें लोकार्पण प्रकाशन जाल्लें आसा. आतां पुस्तक भेट. सुंदरशें मुखपृश्ठ काडपी चित्रकार म्हज्या मुखार बसल्या. निरुपाबाई नायक. ह्या पुस्तकाक साजशे सोबशे अशें मुखपृश्ठ काडपी चित्रकार. तुवें पयली प्रत स्विकारची अशें हांव मागतां. माधवबाब बोरकार हांचे लागीं मागता की मुखपृश्ठ सजोवपी चित्रकार निरुपा नायक हांकां पुस्तकाची प्रत भेट दिवचे. पुस्तक उदय बाबान आपल्या भयणीक अर्पण केलां नीता पावशे हांकां.
भाऊजी हांगा आसात संजीव बाब पावसे तांचे लागीं मागता की तुमी एक प्रत स्विकारची. माधव बाब, तुमकां विनंती आसा की हे सगळे प्रती तुमी भेट दिवच्यो. संजीव बाब पावसे, उदय बाबांचे भाऊजी, नीताचे यजमान. पुस्तक बरपावळ जाता, पुस्तक येता तो पर्यंत जो काळ हो जाणी आनी कोणी पुस्तकां प्रकाशीत केल्या तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें. लेखकाच्या फाटल्यान एक मनीस लागचो पडटा आनी हें काम आमच्याच इश्ट मंडळांतलो, इश्ट मित्र मंडळांतलो इश्ट काशिनाथ बाब नायक हांणी केलां. ताज्या खातीर ताका खरें म्हळ्यार टाळयो जायच. आनीक एक प्रत आमच्या मानेस्ताच्या हातांतल्यान स्विकारची अशें हांव काशिनाथ बाब नायक हांकां मागतां. मांडावळी सावन पुस्तकाची रचना आनी निमणे मेरेन पुस्तकाचेर बारीक नदर दवरपी आमचे इश्ट काशिनाथ बाब नायक. ह्या पुस्तकाच्या छापणावळीचें काम करपी रामाबाब हरमलकर आसात. हां, तुमी पुस्तकाची प्रत भेट म्हणून स्विकारची. उर्जा फावंडेशन ज्या संस्थेचो उल्लेख उदय बाबान केलो तो परत हांव करींक ना. ह्या उर्जा फावंडेशनाचे बोंद्रे सर आनीक विठ्ठलबाब प्रभुदेसाय हांणी दोगांनी येवन ही पुस्तकाची प्रत स्विकारची. ह्या पुस्तकाची आयची जी विक्री जातली, जशें उदय बाबान म्हळां, तो सगळो पयसो, तो निधी ह्या उर्जा फावंडेशन जी संस्था भुरग्यां खातीर काम करता, दीन गरीब भुरग्यां खातीर काम करता अशा भुरग्याच्या संस्थेक वतले. आतां भुवनेश शैलेंद्रबाब मेहता हांच्या लागीं मागता की तांणी ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. माचयेर आशिल्ले सगळे भोवमानेस्त, ज्येश्ठ कवी, विचारवंत बाब माधव बोरकार, म्हजो भुरगेपणांतलो इश्ट आनी सद्या एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून नामना आशिल्लो बाब भुशण भावे, कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष बाब वसंत भगवंत सावंत, उदय बाब, दिनेश मणेरकार प्रकाशक, सुभाष जाण आनी तुमी इतले सगळे व्हडा संख्येन जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक पयले सुवातेर हांव परबी दीन. कारण उदयान सांगिल्ल्या प्रमाणे आजकाल कविता आमच्या जिणेंतल्यान शेणटा. शेणटा हाका लागून कारण आयचें जें यूग आसा तें आभासी यूग, हें चॅट जीपीटीचें यूग. आनी ह्या चॅट जीपीटीच्या युगांत जेन्ना आमी आल्गोरिदमाच्या विश्वांत वावुरतात तेन्ना कवीची श्रेश्ठताय आनी कवीची व्हडविकाय आमी लायक्स आनी डिसलायक्सा वयल्यान ठरयतात. आतांच ही कार्यावळ सुरू जावच्या आदींच आमची एक चर्चा चलताली की आयज काल कविता जावं किंवा कसलोय पोस्ट जावं, तो पोस्ट घालो रे घालो, कांय सेकंद भितर ताका लायक्स आनी लायक्स येवपाक सुरू जाता, डिसलायक्स ना थंय ऑप्शन. म्हणजे आमी वाचले शिवाय थंय रिएक्शन दितात, आमी वाचिनात. वाचन संस्कृती उणी जाल्या ही एक जनरल कंप्लेंट, एक जनरल कागाळ सगळे कडेन आसा. ही कागाळ कितपत खरीत याव नकळो, कारण आज लोक पुस्तकां वाचिनात पूण बाकीची जी माध्यमां आसात, किंडल सारकें माध्यम आसा, आज तुमकां फोनाचेर तुमकां पुस्तकां वाचूंक मेळटात आनी तरणी पिळगी वाचता. आनी जर ती वाची नाशिल्ली जाल्यार बरोवपी बरोवचेच नाशिल्ले. कोण तरी वाचपी आसा म्हणून कोण तरी बरयता. जर वाचपी ना जाल्यार बरोवप जावप शक्यच ना. उदय बाबाच्या पुस्तकाचेर उलयतना म्हाका याद जाता, कॉलेजीन आसतना आनी विद्यार्थी चळवळींत आसतना आमी खूब फावट मेळटाले. हांव तेन्ना लायसिएमार शिकतालो हांगा वयर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी, आनी उदय तेन्ना कॉमर्स कॉलेजीन. तेन्नाच्यान आमी खुबश्या कवी संमेलनांनी वांगडा वांटो घेतला. NSSचे कॅम्प जाताले, त्या कॅम्पा भितर उदयाची हय सायबा ही कविता खूब गाजिल्ली. आज हय सायबा म्हणून लोकांक तो गाराण्याच्या रुपान आवाहन करता करता सपनाच्या गांवची वाट चलता. आनी ही वाटचाल ताची अजून चालू आसा. हें सातत्य कविते भितर ताणें दवरला.
ही एक सामकी बरी गजाल. कारण आमचे भितरले खुबशे जाण तेन्ना जे कविता बरयताले ते मदींच गळून गेले. कविता बरोवप गळून गेले म्हणजे फिजिकली न्हय, पूण ते कविता बरोवप सोडून गेले. कविता बिविता तांकां मागीर तांचे जिणेचो कांयच भाग उरलो ना. खूब कमी जाण आसात जे कन्सिस्टंटली आयज मेरेन कविता बरयता आनी ह्या कविता बरयतात त्या कवितेंतल्यान तांची जी प्रगतीचो आलेख आमकां घेवपाक मेळटा. त्या कविते भितर कशी मॅच्युरिटी आयल्या, त्या कविते भितर कशी व्यापकता आयल्या, त्या कविते भितर एक चिंतनशीलता आयल्या, हें आमकां इल्लें इल्लें फुडें वाचता तेन्ना तें साहित्य पळोवंक मेळटा. उदयाची दिनेश बाबान सांगलां तशें हें 5वें पुस्तक आनी ह्या 5व्या पुस्तकाचो जेन्ना आमी धांदोळो घेतात तेन्ना ही जी वाटचाल आसा तातूंतलें जें प्रोग्रेशन आसा त्या प्रोग्रेशनांतली सुदारणा, त्या प्रोग्रेशनाचो डेवलपमेंट, त्या प्रोग्रेशनांत जे जे नवे विचार ताणें आस्पावल्यात आनी जे नवे विचार ताणें आत्मसात केल्यात हे सगळे आमकां वाचूंक मेळटात. पुस्तकाचेर आनी कवितेचेर उलोवप आनी तातूंत सगळें कितें आसा तें सांगप समान न्हय, कारण ते स्पॉयलर केल्ल्या भशेन जातलें. आय डू नॉट वॉन्ट टू बी अ स्पॉयलर त्या अर्थान, कारण तुमी त्यो वाचच्यो. पूण थोडके भितर ह्या कविते भितर आनी उदयाच्या ओवरऑल कवितां भितर म्हाका कितें जाणवलें हें लार्जर म्हणजे व्हडल्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान एका वेगळ्या परिप्रेक्षांतल्यान हांव तुमच्या मुखार ल्हानशें दवरतलों. आतां भाशा, भावना आनी विचार हांच्यो मर्यादा हुपून वचपी कविता हो एक आगळोच अभिव्यक्ती प्रकार. हो अभिव्यक्ती प्रकार जरी दिसता आमकां सामको सोंपो, तो सोंपो न्हय. कविता बरोवप सोंपें न्हय, कारण कविता बरोवप, एक कविता, 2 कविता, 3 कविता कोणी बरयता, पूण त्या कविता बरयत रावप आनी त्या कविते भितर कन्सिस्टन्सी दवरून त्यो लोकां मुखार पावप हें एक चॅलेंज, हें एक आव्हान. तें आव्हान उदय बाबान स्विकारलां. आनी ह्या जे विचार आसात, भावना आसात आनी आमची जी भास आसा, हे सगळ्यांचे जे हुमरे आसात ते हुपून तो वाचप्याच्या काळजा मेरेन पावला. आनी देखून म्हाका इतले लोक तुमी मुखार बशिल्ले हांगा सगळे दिसतात. उदयान सांगलें तशें की हें कोंकणी कवितेचें जैत. कवितेच्या समारंभाक किंवा कवितेच्या सुवाळ्याक इतल्या लोकांनी येवप. ह्या कविते भितर एक गजाल म्हाका प्रकर्शान जाणवता, ती म्हळ्यार भाशा सादी, सोंपी, सरळ. पण कविते भितर खाशेलपण म्हळ्यार कवितेंतले कितलेय अर्थ काडूं येता. तुमी जेन्ना 2 आरशे एका मुखार दवरतात एकामेका मुखार, तेन्ना तातूंतल्यान असंख्य इनफायनायट अगणीत अश्यो प्रतिमा निर्माण जाता. कवितेचें काम नेमकें तेंच आसता. कविता वाचतकच तातूंतल्यान अगणीत प्रतिमा म्हणजे ज्यो आमी गणिती करूं शकना, ज्यो आमी मेजूंक शकना, अश्यो प्रतिमा परत 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 तरंगत रावप. एकूच कविता वाचून तातूंतल्यो त्यो प्रतिमा तरंगत रावप हें कवितेचें खाशेलपण. तें उदयाच्या कवितांनी म्हाका खुबशें दिसलां. कारण जेन्ना ताचे 4 ओळी हांव जेन्ना वाचता खंयच्योय, त्यो ओळी तकलेन घुंवता आनी त्या ओळींचो अर्थ दर फावट हांव जेन्ना कॉन्टेक्स्टान लागू करता, खंयच्या त्या संदर्भात लागू करता, तेन्ना तो प्रकर्शान जाणवता आनी प्रत्येक मनशाच्या बाबतींत तो हांव पळोवंक शकता. मग पोएट्री एक मेलडी, गद्य काव्य जें आसता, मुक्तछंदांतलें काव्य जें आसता, ती लेगीत एक मेलडी आसता. संगिता शिवाय ती आमच्या कानाक आयकतना आमकां कानाक गोडी दिता. ती एक मेलडी निर्माण करता, एक सुरावट निर्माण करता. ते गूण म्हाका उदयाच्या कविते भितर दिसल्यात. खूब कडेन यमक ना, अशें अनुप्रास ना, तरी सुद्दां ही कविता खास करून जेन्ना तो वाचतना हांव आयकतां आनी आयकल्या हाजे पयलीं खूब फावट, ती आयकुपा फाटल्यान एक वेगळीच मजा येता. त्या आयकुपा फाटल्यानतलो जो रिदम आसा त्या कवितेचो, तो रिदम तकलेंत परतो परतो वाजत रावता. आयच्या संवसारांत कांयच ब्लॅक एंड व्हायट ना. नथींग इज ब्लॅक एंड व्हायट. ताका ग्रे शेड्स आसतात. खंयच्याय कवी कडल्यान आमी ब्लॅक एंड व्हायट बरोवपाची अपेक्षा दवरप म्हळ्यार चूक. कारण कवी दरेक गजाली भितर वेगळे वेगळे थर सोदता. त्या वेगळ्या वेगळ्या थरांचेर मनशाचो स्वभाव, मनशाचें मन, मनशाची विचार करपाची प्रवृत्ती आनी मनशाची जनरल मनोवृत्ती हाचेर तो आपल्या परीन चिंतन करता.
आनी देखून हे ब्लॅक एंड व्हायट न्हय तर हातूंत म्हाका कविते भितर ग्रे शेड्स दिसतात. ह्यो ग्रे शेड्स आमचे जिणेंत खूब म्हत्वाच्यो, कारण ह्यो ग्रे शेड्स दिसनासतना आयच्या संवसारांत आमी खंयची गजाल बरी वा खंयची गजाल वायट हें ठामपणान सांगपाचे परिस्थितीचेर पावल्या आनी ताचेर विचार करपाची आमची शक्ती उणी उणी जायत चल्ल्या. कारण हांवें सांगलां तशें परतें, हें आल्गोरिदमाचें युग, हें आभासाचें युग. जेन्ना आमी कसलोय आज दीसभर वेव्हार करतात तेन्ना त्या वेव्हारा भितर आमी 10 लाखां परस चड ट्रेसीस सोडटात, इलेक्ट्रॉनीक ट्रेसीस, जातूंतल्यान आमकां ट्रेस करूंक मेळटा. अशा ट्रेस करपाच्या युगांत आमकां इन्फ्लुयन्स करपी जे आसात, म्हणजे जी माध्यमां आसात ती आमकां जाय तेंच आमच्या मुखार हाडटा. तुमकां फोन जर तुमी उगडत जाल्यार तुमकां जाय तसल्योच न्यूज थंय मेळटल्यो. तुमी जर तुमचो लॅपटॉप उगडीत वा फेसबुकाचेर वचत किंवा खंयच्या एकावंटाचेर वचत, तुमकां जाय तसल्यो, म्हणजे तुमी कितें वाचतात हाजे ट्रेसीस तुमी खंय खंय सोडिल्ले आसतात, तातूंतल्यान तुमकां परत 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 त्याच तरेचे विचार आमचे तकलेर घालप जाता. हें फुडें वाडटलें, कारण हांवें पयलीं सांगलां तशें हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचें युग. ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या युगा भितर ह्युमन एलिमेंट जो आसा, मनीसपणाचो जो घटक आसा तो शेणत चल्ला आनी आमची जी जीण आसा तिजेर चडांत चड शेक हो मशिनाचो आसतलो हो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो आसतलो. अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या युगा भितर कविता बरोवप, कवितेंतल्यान दुसरी गजाल सांगता, दुसरी गजाल जाता म्हळ्यार कविता आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांतल्यान सुद्दां बरयतात. कांय जाणांनी आतां फाटल्याच कांय म्हयन्या आदीं हांव वाचिल्लें, एका मनशान एक कादंबरी AI वापरून निर्माण केल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर. म्हणजे आज आमी ताका इडियम म्हणटात. इडियम म्हणून तुमकां खबर आसतलें, आमची व्हडली सनबर्न बी जाता गोंयान, इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक. ते इडियम म्हणजे कितें की कंप्युटर आपलें म्युजीक तयार करता. पयलीं आमकां कितें आसतालें, एक म्युजीक म्हणलें किंवा एक मैफल म्हणली, जर ती भारतीय शास्त्रीय मैफल म्हणली जाल्यार तातूंत गावपी तबलें, पेटी, तंबुरो, वा जर वेस्टर्न म्हणली जाल्यार तातूंत आमकां गिटार, ड्रम्स, मागीर बाकीचीं वाद्यां, हे सगळे बेस गिटार आसतालो, लीड गिटार आसता, अशी सगळे वाद्यांतल्यान एक मेळ निर्माण जाता, एक मेलडी निर्माण जाता, एक सिम्फनी निर्माण जाता. आनी ह्या सिम्फनीक ह्युमन टच आसता, मनशाचें काळीज आसता, मनशाच्यो भावना आसता, मनशाचें एक्सप्रेशन, मनशाची अभिव्यक्ती आसता. आयची अभिव्यक्ती आसा ती मशिनाची अभिव्यक्ती. सो ह्या मशिनाच्या युगांत उदयाचें जेन्ना हांव कविता वाचता तेन्ना म्हाका हें मनीसपण फुडें व्हरपाची गरज आनी ह्या मनीसपणाचें जें चिंतन आसा तें फुडले पिळगे मेरेन व्हरपाची गरज चड प्रकर्शान जाणवता. कवीचो विचार हो फक्त इंडिव्हिज्युअल कविता विचार नासता. कवी हो समाजाचो घटक. देखून तो जे बरयता तो आपलें मनन करता, व्यक्तिगत चिंतन करता, तरी सुद्दां तो एका समाजांतल्यान आयिल्लो आसता, एका भोंवतणच्या वातावरणांतल्यान आयिल्लो आसता. ताचें समाजा कडेन तरेतरेचें नातें आसता. तरेतरेचे उदळ म्हणिल्लें तशें लेयर्स, ह्या लेयराचें नातें आसता आनी ह्या लेयरांचो मेळून तें एक उत्पादन, तो एक प्रॉडक्ट. देखून कविता ही फक्त व्यक्तिगत कविता नासता, तें त्या काळाच्या समाजाचें चित्रण आसता. एक जनरल फ्रँको जेन्ना स्पेनाचो हुकुमशाह ताणें तेन्ना सत्ता काबीज केली, त्या काळांत फ्रेडरिको गार्सिया लॉर्का नांवाचो थंय कवी आशिल्लो, खूब फामाद कवी. फ्रेडरिको गार्सिया लॉर्का ह्या कवीक जनरल फ्रँकोच्या मनशांनी, आर्मीन, जनरल फ्रँकोच्या सोल्जरांनी गुळयो घालून मारून उडयलो. ताचो गुन्यांव कितें आशिल्लो? तो कविता बरयतालो. तो वेवस्थे आड कविता बरयतालो. आज आमकां उदयाच्या ह्या कविता संग्रहा भितर भिवपाची गरज ना हें उतर दिसता. तो तेन्ना सांगतालो भिवपाची गरज आसा म्हणून ताका मारून उडयलो. आयज मेरेन ताच्या प्रेताचें कितें जालें तें सुद्दां लोकांक खबर ना. ताची डेड बॉडी पुरली काय कितें डिस्ट्रॉय केली, जसो भगत सिंगाक फातोडेच्या पारार
कसो लासून उडयल्लो ब्रिटिशांनी कोणाक कळनासतना तशी ताजी बॉडीची तांणी कशी शरिराची कुडीची मेल्ले कुडीची प्रेताची कशी विल्हेवाट लायली आजून मेरेन कोणाक खबर ना. ही गजाल घडली तेन्ना एका ल्हान भुरग्यान आपल्या बापायक विचारलें. ताणें म्हळें, बाबा फ्रेडरिको गार्सिया लॉर्का म्हणटा ताका मारून उडयला सैन्यान, हो कित्याक मारून उडयलो? बापायन ताका सांगलें, आरे ताणें त्या लॉर्कान फ्रँकोचेर कविता बरयल्ली. अशें काय म्हणलो? तशें जाल्यार ताका मारून कितें उडयत आशिल्लो? फ्रँकोनी ताचेर एक कविता बरोवपाची, टिका करपाची. प्रश्न मिटलो. पूण फ्रँको सारके जे हुकुमशाह असतात, एकाधिकारशाह असतात, तांकां कवितेचे जे कविते खातीर जी सर्जनशीलता ती जाय ती नाच, पण संवेदनशीलता नासता आनी देखून ते हुकुमशाह जावंक पावतात. अशा हुकुमशाहीच्या राज्यांत उदयाची कविता जशी आपल्याले केन्ना केन्नाय ती तुमकां घायेचेर फूक मारिल्ले वरी फूक मारता, केन्ना केन्ना असो अळंग चिमटो काडटा, केन्ना केन्नाय सभोवती कितें चलता तें पळोवन खेद आनी व्यक्त करता, खंती जाता. त्याच वांगडा केन्ना केन्नाय तुमकां ती वास्तवत तुमकां एक उमेद दिता, जगपाची नवी उमेद दिता, आशावाद दिता. अशा काळांत हे सगळें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कविता ही एक थेरपी. रिसर्चान प्रूव केल्लें आसा, वैज्ञानीक रिसर्चान प्रूव केल्लें आसा की जेन्ना मनीस साहित्य वाचता, कसली गजाल वाचता किंवा पळयता, तेन्ना ताच्या मेंदवांतलें जें सेरोटोनीन जें आसता नांवाचें कॅमिकल तें एक्टिवेट जाता. हें सेरोटोनीन एक्टिवेट करपाचे बाकीचे खुबशे उपाय आसात, पण ते वास्तगत मनशाचें सेरोटोनीन लेवल वाडटा आनी ताका लागून मनीस चड उमेदी जाता. देखून जो मनीस दुख्खी आसा, जो मनीस चिंतनांनी पिडिल्लो आसा, जो मनीस टेन्शनान आसा, जो मनीस स्ट्रेस घेवन आसा, तो मनीस कविता वाचतकूच उमेदीर येता. वा जो मनीस चडूच उमेदीन आयिल्लो आसता ताका जमनीर पांय ताच्या हाडपाचें कामूय कविताच करता. ताका लागून कविता ही एक थेरपी आनी ही थेरपी आमकां उदयाच्या कवितांतल्यान हांगा मेळटा. फुडें वतना कविता ही एक बदलाचें साधन. कविता म्हणटा ती स्टॅटीक नासता. कविता बदल, कवी नेम सगळे मोडून उडयता, नवे नवे रुपांचे प्रयोग करता आनी आपली अर्थपूर्ण अभिव्यक्तींतल्यान नव्यो नव्यो शक्यतायो आमच्या मुखार दवरता आनी तो पोरणे नेम मोडून नवें कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करतात. ज्या कविते भितर नवें कितें सांगपाचें नासता ती कविता मरता, ती कविता सोंपता. आयज खुबशे कवी आसात जे तांकां हांव 25 वर्सां फाटीं जे बरयताले तेच आज बरयतना पळयता. ती कविता फुडें वचना, ते स्टॅग्नंट पूल जाता, ते कोण जाता, तातूंतल्यान नवें कांयच मेळना, तातूंतल्यान नवो प्रवाह निर्माण जायना. आनी देखून जेन्ना नवो प्रवाह निर्माण जाता तेन्नाच ती कविता ट्रान्सेंड जाता वेळाक, म्हणजे ट्रान्सेंड द टायम म्हणटा तसो, जी वेळ काळा भायर पावता. म्हणजे शेक्सपियर घेयात नाजाल्यार रुमी घेयात, हांच्यो कविता आयज हांचे कविता आनी हांचे विचार कितले, संत तुकाराम घेयात, कबीर घेयात, हांचे विचार आमकां आयज मेरेन वाचन दिसता. कित्याक त्या टायमार तांणी ज्यो वण्टी आशिल्ल्यो त्यो मोडून नवें कितें तरी केलें आनी तें नवें आज लेगीत तांचें नवेंच आसा, तें पोरणें जावना, ते विचार तशेंच आसा. सो हे ट्रान्सेंड करपाचें काम कविते भितर आसता. निसर्ग हे ते गोंयची आमची सुंदरकाय, सोबीतकाय, असल्योच कविता आमकां खुबश्यो वाचूंक मेळटा. 5वी झाडां, तांबडी रानां, हें सगळें. सो 5वी झाडां, तांबडी रानांचे आतां दीस सोंपल्या, आतां बिल्डिंगाचे दीस आयल्या, आतां दोंगर कापपाचे दीस आयल्या. ह्या दिसांनी आमी जे बरयतात, आमी जे लोकां मुखार व्यक्त करतात, हें खूब जापसालदारकेन व्यक्त करप गरजेचें म्हज्या मतान. नाजाल्यार आमी तेन्नाच शेणेगांव बाबान बरयलो तो बाबू मामालो पणस, तोच पणस पळयत थोडे जाण उबे आसात. ते इनर्शिया जाका म्हणटा फिजिक्सान, त्या इनर्शियांतल्यान गेल्ले आसता आनी ताका लागून समाजाची अधोगती जावपाक वेळ लागना. आमी सगळे सारके म्हणजे रोबो म्हणटा तशे यंत्रमानव जाता, जी ऑर्डर येता त्या प्रमाणे आमी वागतात. जशें आमकां चल म्हणटा सांगतात त्या वाटेन आमी चलतात. आमी स्वता प्रश्न विचारपाची आमची भितरली जी प्रज्ञा आसा ती प्रज्ञा सोंपून वता, आमी क्वेश्चन करिना. ताका लागून कवीचें स्थान आनी मनशाचें स्थान
ह्या पुराय ब्रह्मांडा भितर आनी आमच्या सरभोंवतणच्या संवसारा भितर कितें हे कवितेंतल्यान दिसप खूब गरजेचें. खुबशे अतुल्य कविता म्हाका ही सुवात दाखयता. ते कवी जितलो वाचता, कवीचे जितले अनुभव विश्व त्या प्रमाणे ताची कवितेची व्याप्ती, ताच्या कवितेची जी मॅच्युरिटी आसता ती वाडटा. तो जितले वाचता आनी जितले चिंतन करता तातूंतल्यान ताची अलंकारीक भास, तातूंतल्यान ताच्यो प्रतिमा आनी तातूंतल्यान ताच्यो तात्वीक जो विचार आसा, तात्वीक जे चिंतन आसा तें लोकां मुखार पावता. ह्यो दोनूय गजाली गरजेच्यो. देखून अनुभव घेवचे, पळोवचें, वाचचें, चिंतन मनन, वाचन चिंतन मनन हें तिनूय करचें आनी तेन्नाच एक्सप्रेस जावचें. ही जी उदयाची जी वाटचाल आसा ती म्हाका हळू ते नदरेंतल्यान एक प्रोग्रेसीव म्हणजे प्रोग्रेस जाल्ली वाटचाल दिसता. हांव तुमकां पयलींच सांगलां ती वाटचाल अशीच उरची. खूब वेळ उलयलो दिसता हांव, टायम जालो. कारण कविता म्हणटा ती भितरल्या मनाचो, आमच्या आत्म्याचो हारसो आनी भायर पळोवपाचें जनेल, दोनूय कामां आसता कवितेची. कविता आमकां स्वताक जेन्ना आमी कविता वाचता तेन्ना ती आमकां मनाच्या आरशा भितर पळोवंक लायता. तेच वांगडा ती आमकां भायर पळोवंक लायता. एक जनेल कशें भायर कितें चल्लां, भायर कशें वातावरण आसा हाजी कल्पना घेवंक लायता. आतां तरेतरेचे कवी जावन गेल्यात. लँगस्टन ह्युजीस सारकेल्लो कवी जाणें आपल्या काळ्या लोकांचेर, तांचेर जावपी अन्यायाचेर बरयलें. भारतीय परिप्रेक्षांत आमकां हातून दलीत कविता वाचूंक मेळटा आपआपल्या अनुभवांतल्यान. जसो अनुभव तशी कविता येतली. उदयान जें तागलां भोगलां, उदयान जें सरभोंवतणी पळयल्या ताचे प्रमाण ताची कविता निर्माण जाल्या. जशी परिस्थिती बिकट आसता, जशी परिस्थिती खर आसता, जंय अन्याय आनी अत्याचाराचे चड प्रमाण आसता थंय कविता चड नेटान, चड तिडकीन, चड बंडखोरीन येवप स्वाभावीक. ताका लागून आमकां पाब्लो नेरुदा आवडटा. ताका लागून आमकां धुमेल, अवतार सिंग संधू पाशा वा सर्वेश्वर दयाळ सारके कवी आवडटात. अशें हे निशेधाचें साधन म्हूण कवी आपले कवितेचो वापर करता. हे निशेधाचें साधन उदयाची प्रवृत्ती तशी विद्यार्थी चळवळीन आमचे विद्यार्थी दशे सावन हांवें पळयल्या तशी सौम्य प्रवृत्ती. तो फट करून तिडकुपी न्ही, ताणें सांगलां तशें रागार जावपी न्ही. आमी जेन्ना चळवळीन आसतना आमी सारके तुटून पडटाले, तो तसो ना. तो मातसो शांत रावन विचार करा, अरे बाबा विचार करा आनी मागीर कितें तरी करा, अशे प्रवृत्तीचो. त्या शांतपणांतल्यान, त्या शांत चित्तांतल्यान आनी त्या शांत चिंतनांतल्यान ही कविता आयल्या. मागीर जेन्ना हे सोंप्या उतरांनी आमची जी कविता येता ती काळजाक चड भावता. आमी जर कवितेचो आमचे जर इतिहास पळोवंक वचत जाल्यार संस्कृतीक आमचें जें दायज आसा तें सांबाळपी आमकां कविता मेळटा. आमकां कविता मेळटा चिंतनशील कविता. संस्कृतीक दायजाची आमची कविता म्हणल्यार बाकीबाब बोरकाराची कविता वा मनोहरराय सरदेसायाची कविता किंवा शंकर बाणाऱ्याच्यो कांय कविता. मागीर चिंतनशील कविता आमी म्हणटात तत्वज्ञानी दुविधा अशी एक दुर्बोध दिसपीशी मातशी कविता तशी शंकर रामाणी वा आमचे पांडुरंग मांगी वा माधवबाब बोरकार वा मराठींत पुशी रेगे हांची कविता आमकां मेळटा. त्याच प्रमाणे आमकां सादी सोपी सरळ भाशेन व्यक्त करपी कविता मेळटा. ती कविता तुमकां सांगता कारण प्रत्येक कवितेच्या उतरा भितर ताकद आसता. हांवें हाजे पयलीं ही कविता बरेच कडेन उद्धृत केल्या. वामन निंबळकराची कविता ती मराठीन, ती तुमकां दाखयता उतरां भितर कितली ताकद आसता आनी ह्या उतरांतली ताकद तुमी समजुची. तो म्हणटा शब्द. कवितेचें नांव शब्द. तुमी खूब जाणांनी आयकलें आसतली. शब्दांनीच पेटतात घरेदारी देश आणि माणसे सुद्धा. शब्दांनीच पेटतात घरेदारी देश आणि माणसे सुद्धा. शब्द विझवतात आगही शब्दांनीच पेटलेल्या माणसांची. शब्द नसते तर पडल्या नसत्या डोळ्यातून आगीच्या ठिणग्या. वाहिले नसते महापूर आसवांचे. आले नसते जवळ कोणी, गेले नसते दूर. शब्द नसते तर तुमकां सगळ्याक दिनवास. सामक्या नेमक्या उतऱ्यांनी उदय बाबाच्या कवितेचो जो प्रवास आसा त्या प्रवासाचो नियाळ तांणी घेतला. आनीक
आयकून बरें दिसलें की ह्या कवितेंत प्रगती आसा आनी तातूंतल्यानूच ह्या सपनांतल्या गांवची वाट हो कविता झेलो तयार जाला. देव बरें करूं. शैलेंद्र बाब, गोवा कोंकणी अकादमीचो पालव ह्या कार्यावळीक लाभला आनी आज गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष आमचे मदीं आसात. वसंत बाब, तुमचे लागीं मागता की ह्या वेळार एक दोन राव उलोवचें. वेदीवेले सगळे मानेस आनी म्हाजे मुखार बशिल्ले सगळे भोवमानेस, नमस्कार सगळ्यांक. सुभाष बाबांनी ज्या कार्यावळीच्या वेळापत्रकाची जाणीव करून दिल्या तातूंत म्हजे खातीर 5 मिनटां आसा, हाजें हांव भान धरतलों. 1982 वर्सा म्हळ्यार सादारण 42 वर्सां आदीं सगळ्यांत पयलीं हांवें उदय मामरो ह्या कवीक पळयलो म्हज्याच एका पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यांत. एक कवी संमेलन जाल्लें आनी त्या कवी संमेलनांत छाप पाडून गेल्ले 2 कवी आशिल्ले, एक संजीव वेरेकार आनी दुसरो उदय मामरो. आनी त्याच वेळार कळटालें की सपनांतली गांवची वाट चलपी हो कवी आज त्या वेळार कवितेची वेगळी वाट चलपाक लागिल्लो. ताणें पडमूर आनी हय सायबा ह्यो 2 कविता अतिशय आपल्या धारदार आवाजांत सादर केल्ल्यो. आनी हो धारदार आवाज आज मेरेन आमचे मेरेन आसा, पूण ह्या धारदार आवाजा फाटल्यान एक भावूक मन आसा हाजो प्रत्यय आनी गवाय खूब फावटी म्हाका आयल्या. सांगतलो जाल्यार खूब फावटी हांव सावड्ड्या रस्त्यार उबो आसा, अकस्मात एक टेम्पो थांबता नाल्लांनी भरिल्ली आनी तातूंतल्यान त्याच धारदार आवाजांतल्यान वसंत बाब बरें मर तूं अशें म्हणून उदयाचो आवाज आयकूं येता. हाजोच अर्थ असो की हो धारदार आवाजाचो मनीस ताजे कडेन जे मनीस संपर्कां आयल्या त्या मनशा कडेन भावनीक नातें सांबाळून आसा. मदींच थोडो तेंप तो साहित्या कडल्यान कुशी उरलोसो दिसता, पूण जेन्ना परत पावलो तेन्ना अतिशय वेगान म्हणटा ते ताणें प्रगती सुरू केली आनी एकंदर 5 पुस्तक घेवन तो आज आमचे मदीं आसा. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय खूब फावटी कविते विशीं सांगता आसतना मंगेश पाडगांवकाराचें एक उदाहरण दिताले. पाडगांवकारा कडेन कोणी जर कविता मागपाक गेले जाल्यार ते म्हणटाले खंय घडलेली हवे की पाडलेली हवी. घडलेली जर तुमकां जाय जाल्यार मातशें रावचें पडटलें, पाडलेली जाल्यार तुमकां आतां दिता अशें म्हणून. उदय बाबाच्यो कविता वाचता आसतना तातूंत आयिल्लीं जी प्रतिकां ताजे फाटलो जो विचार आसा हें कळटगीर हें वाचतगीर एक गजाल कळटा, ती म्हटल्यार उदय बाबान ह्यो कविता बरोवंक ना, त्या कवितांनी उदय बाबाक आपल्याक बरयक म्हणून सांगलें. तातूंतली जी प्रतिकां आनी ताजे फाटले ताजो जो एक मानसीक जो विचार आसा तो विचारच सिद्ध करता की एक विचाराचें मंथन जाल्लें आसा आनी अतिशय वेगळ्या प्रक्रियेंतल्यान ह्यो ताज्यो सगळ्यो कविता घडिल्ल्यो आसा. हांव ताच्या ह्या पुस्तकाच्या निमतान ताका परबी दितां आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें ही कार्यावळ आमच्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या ह्या शणै गोंय बाब सभाघरांत दवरली अशें म्हणून. तुमी जाणा आसतले एक आमचेर एक छापशी पडिल्ली आसा की गोवा कोंकणी अकादमी एक मरगळ आयिल्ली संस्था, आमचे कर्मचारी सहकारी करपी न्ही अशें म्हणून. पूण म्हाका दिसता फाटले 1.5 वर्सां सावन अकादमीन एक कूस बदल्ले आनी ताजो प्रत्यय खूब फावटी येत आसा. कालच हांगा सादारण 150 लोक आशिल्ली एक कार्यावळ जाली. उमेद वाडप म्हळ्यार आज तितलेच लोक आयिल्ले आनी एक कार्यावळ जाली. फाल्यां दिलीप बाबाची एक कार्यावळ हांगा जावपाची आसा. परत एका डॉक्युमेंटरी फिल्माचें हांगा विमोचन जावपाचें आसा. तुमच्या सगळ्यांचो मोग, तुमची उपस्थिती जर सातत्यान मेळत रावली अकादमी निश्चितपणान भरभरतली, भरभरून येतली वयर आनी त्या सगळ्या वावरांत तुमचें योगदान मेळटलें अशी आस बाळगितां. देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी सुचोवणी सामकी गंभीरतायेन घेतली. देव बरें करूं. हाजे उपरांत ह्या कार्यावळीचे खास निमंत्रीत डॉक्टर भूषण भावे सरांक विनंती आसा की ह्या समयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. आयचो उत्सव मुर्ती उदय बाब, माचे वेले सगळे मानेस्त, मुखार बशिल्ले सगळे कोंकणी साहित्यीक, कोंकणीचे मोगी आनी उदय बाबाची घरची भावांनो आनी भयणांनो, 2-3 विशय जे चर्चेन हाज्या पयलींच्या वक्त्यांनी आयले तेच विशय घेवन आनी वेळेची मर्यादा राखून उलयतां. पयलो विशय शैलेंद्र बाबान काडलो आनी तो संवेदनेचो काडलो. काल महाराष्ट्रांतल्यान एक लेखक आयिल्लो, नागपूरचो लेखक तो, आनी ताणें उलयतना अशेंच म्हळें की संवेदना खंय तरी आयज शेणत चल्ल्या म्हणून. म्हणजे कोणी मेल्ल्याची बातमी जेन्ना वॉट्सॅपाचेर येता
तो कोण मेला, ताजो म्हजो संबंद कितें, हांव वळखता ताका काय ना, घालपी बी ते घालता मरणाच्यो बातम्यो. खरें म्हणजे तो पर्सनल गोश्ट, ताणें आपल्या सोयऱ्यांक घालची, आपल्या वळखीच्यांक घालची, पूण तो ती फेसबुकाचेर घालून उडयता अमको अमको आमच्या घरांतलो कोण तरी खवसलो म्हणून. आनी ताजेर आमी ताका RIP करीत सुट्टात. मागीर हांवें ताका केन्ना पळयल्लें आसना, पूण ताणें घातलां न्ही तें म्हणून ताका RIP, ताका अंगठो. इतली संवेदना आमची सकयल्ल्या पावण्याचेर पावल्या. तातूंत कसलेच चुरचुरे ना, कसलीच सहवेदना ना, कसलेच तरेचे दुख्ख खंत ना तातूंत. इतले आमी संवेदना शुन्य जाल्यात. तोच मुद्दो दुसरो वसंत बाबान मांडलो, तो रिलेशनशीप म्हणलें ताणें ताका, नातेसंबंध. हे दोनूय गोश्टी आमचे भितरल्यो ढासळपाक लागल्यात, कोसळपाक लागल्यात. उदयबाब आपल्या भयणीच्या मोगान हे पुस्तकाचो येदो व्हडलो हो सुवाळो भयणीक हें पुस्तक ओपून हांगा करता. ही ताची एक संवेदना नात्याची, भाव भयणीचें नातें. आनी दुसरें एक समाजा कडलें नातें आसता लेखकाचें, कवीचें. आश्चर्य पडटा, सामाजीक बांदिलकी म्हणटात ताका. बेश्ट्यो समाज वेवस्था बदलपाच्यो, मोडपाच्यो गजाली केल्यो म्हूण जायना. बेश्टोच संघर्श, बेश्टोच हें मोड तें मोड, दीस इज नॉट, म्हणजे लाँग टर्म ताका फायदे आसनात, शॉर्ट टर्म फायदे असतात. पूण वेवस्थेचें परिवर्तन जर करतलो जाल्यार आसात त्यो वेवस्था घेवनूच मुखार वचचें पडटा. ताणें एक वेवस्था मानून घेतली त्या परब बाबाच्या संस्थेची, थंय उर्जा फावंडेशनाची. ती करता न्ही तें कितें तरी, चल ताका आपले एक हातभार ताका लावया. हें समाजा कडलें दुसरें नातें. लेखक कवी कडेन हे दोनूय जेन्ना आसतात, संवेदना आनी आपुलकी म्हणात किंवा लागणूक म्हणात, हे दोनूय आसता तेन्नाच तो लेखक बरो अशें समाज मानता आनी मानीत आयला. हाजो अर्थ साहित्यान विद्रोह नाकाच, साहित्यान रियल जिणेचे हें नाकाच असो ताजो अर्थ न्ही. वास्तव जिणेचें दर्शन जाय साहित्यान, दुख्ख दैन्य मांडपाक जाय. पूण दुख्ख दैन्य मांडलें आनी हांव रावलों, जालें म्हजें काम कवी म्हणून. कित्याक ताका अपील चड आसता वाचप्यांक, अशा गजालीचे वाचपी चड असतात. लोकांक आवडटा दुख्ख वाचपाक, दैन्य वाचपाक. कॅथार्सीस नांवाची एक आमचे कडेन सायकोलॉजिकल कल्पना आयिल्ली. कॅथार्सीस म्हणजे कितें तर प्रत्येकाक दुख्ख आसता. हांगा बशिल्ल्या पैकी कोण असो सुखाचो बावटो घेवन आयला, कोणूच येवना. दुख्ख प्रत्येकाक आसता. कोणाक आरोग्याचें, कोणाक फायनान्साचें, कोणाक कसलें. जेन्ना आमी आपल्या दुख्खा परस एक मोठें दुख्ख खंय तरी पळयतात वा वाचतात, पड्ड्याचेर पळोवं वा पुस्तकान वाचूं, तेन्ना नॉर्मली आमचें दुख्ख कमी जाता, हलकें जाता, लो जाता. ताका कॅथार्सीस म्हणटात. ही एक सायकोलॉजींतलो सिद्धांत. भाव विरेचन अशें तेजें नांव. म्हणजे तें दुख्ख व्हडलें आसा तें वाचले उपरांत म्हजें दुख्ख लो जाता. म्हणून आमी मरणाच्या घरा परते परते सांत्वन करपाक कित्याक वतात? बोगावळ म्हणून न्ही, परते परते तो उलयलो तेका दुख्ख ताजे भितर घुसमट जायना, तें भायर सरता. दॅट इज द रिजनींग बिहायंड इट. म्हणटकच साहित्यांतल्यो ह्यो गजाली आमच्या मानवी जिणेंतल्यो ज्यो नश्ट जायत चल्ल्यात, एक रिलेशनशीप, नातेसंबंद, आनी दुसरें जें सांगलें तें सेन्सिटिविटी, संवेदना, ह्यो सांबाळटल्यो कशें आमी? ह्यो सांबाळटल्यो जाल्यार आमची मूल्य वेवस्था सांबाळची पडटली, जी आमचे कडेन जाणटेल्यांनी आमच्या इतली वर्सां घालून दिल्या. आयज जाचो उल्लेख, टॅक्नॉलॉजीचो उल्लेख जाता, टॅक्नॉलॉजी कितें करूंक पळयता? टॅक्नॉलॉजी बरोबर ह्या मूल्य वेवस्थेचेर आघात करता. आमचे कडेन ज्यो मूल्य वेवस्था आसात, कसल्यो कसल्यो आसात? धरात एक लग्न वेवस्था म्हणून आमचे कडेन आसा. टॅक्नॉलॉजी ताजेर आघात करता. टॅक्नॉलॉजी म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान पाश्चात्य विचार जो येता आमचे कडेन, तो आमच्या फॅमिली सिस्टमीचेर आघात करता. कितें म्हणटा? हे एकेच बायले वांगडा रावप, दीस इज नॉट करेक्ट. एकाच तरेच्या रिलेशनान रावप, दीस इज नॉट करेक्ट. चेंज युअर रिलेशन्स. जशें यूज एंड थ्रो आसा तशे तरेन मानवी संबंदूय बी यूज एंड थ्रो कडेन वचपाक लागल्यात. मूल्य वेवस्था मोडटा. टॅक्नॉलॉजी ताजो आधार. कित्याक टॅक्नॉलॉजी खिणा भितर तो नरेटीव समाजा भितर निर्माण करता आनी म्हणून समाज तें मान्य करता आंधळेपणान, कुड्डेपणान. दुसरें मानता तो लग्न वेवस्था जशी वायट, तशी बाकीचीय मूल्य वायट सगळी.
मागीर जशी कुटुंब वेवस्था वायट, कुटुंब वेवस्थेचेर आघात जातात, कुटुंबां ल्हान ल्हान जातात, ल्हान कुटुंबां जाल्या बरोबर मागीर हातान जेन्ना ती टॅक्नॉलॉजी येता तेन्ना एकामेकांचो डायलॉगूच ना कसलोच. घोव आनी बायलूच एकमेकां कडेन उलयना, घोव बायले कडेन उलयना, बायल भुरग्या कडेन उलयना, भुरगीं आपापसांन उलयनात, कारण प्रत्येक जाणाच्या हातान तें यंत्र आसा. सो ही संवेदनशीलता इतली बोथट जाल्या समाजाची, ताका धारूच उरलेली ना. आनी म्हणून मागीर हे सगळे RIPची प्रकरणां चलतात. आमकां कांय वायट दिसना, आमकां चुरचुरे पडनात काळजाक आमच्या. हे नातेसंबंध खंय तरी हे जाल्यात. हांव पयल्यान पयलीं उदय बाबाचें अभिनंदन करतां की आपल्या भयणीच्या यादीन ताणें हो सुवाळो हांगा केलो. हे नातेसंबंध एस्टाब्लीश करपाचे प्रयत्न समाजांत जाणीवपूर्वक जावपाची गरज आसा. टॅक्नॉलॉजी इज एन इनएविटेबल. टॅक्नॉलॉजी येतलीच आनी येवचीच, ती आमच्याच बऱ्या खातीर आसा. कोण टॅक्नॉलॉजीक गाळी सोंसचो ना, पूण टॅक्नॉलॉजीक हांगा बसपाक दिवपाक जायना आमी आमच्या माथ्यार. ती आमच्या कंट्रोलान जाय. ती कशी दवरतले आमी? पांयांची मुळां आमची घट्ट कशी उरतली? आमची मूल्य वेवस्था जर आमी टिकोवन दवरली हांगाची, जाल्यार ती मुळां आमची घट्ट उरतली. मागीर येवं कितें? गांधीजीनी म्हणिल्लें की म्हज्या घराची दारां आनी जनेलां बंद केल्लीं म्हाका नाकात, म्हाका ती उक्तीच जाय. पूण हाचो अर्थ म्हज्याच घरांतल्यान म्हजें स्थानूच डळमळीत जावचें अशें म्हणून न्ही गांधीजीनी म्हणिल्लें. तशे तरेन म्हाजी मुळां हांगा घट्ट उरून मागीर जगांतल्यान जे कितें बरे विचार येतात ते स्विकारपाक आमी तयार आसपाची गरज आसा. त्या दृश्टीन मूल्य वेवस्थेच्या स्थापने खातीर उदय बाबाचे हे प्रयत्न म्हाका खूब दिसता. आनी तातूंत साहित्याचें मोल खूब आसा. साहित्याचो जो संबंद आसा ह्या गजाली कडेन, की जितलें साहित्य करूंक शकता तितले घडये आनी खंयचीच कला करपाक शकना. म्हणजे परफॉर्मिंग आर्टा कडेन ती ताकद आसा. नाटक आसत, संगीत आसत, हांच्या कडेन ती ताकद आसा. पूण नाटक सुद्दां निर्माण जाता म्हणजे कितें? कोण तरी ते पयलीं कागदार बरयता न्ही साहित्य, म्हणून साहित्य म्हळें. सगळ्या ललीत कलां कडेन ही ताकद आसा की मनशांक एकठांय हाडपाची, तांकां तांचे भितर सांस्कृतीक उन्नयन करपाची. तो आयज हांगा आसा जाल्यार ताका फाल्यां हांगा व्हरपाची, ताची बौद्धीक ताकद वाडोवपाची, ही सगळी क्षमता साहित्या कडेन आसा. म्हणून साहित्य बरें सकस येवपाक जाय, ते ऑप्टिमिस्टिकूच येवपाक जाय. दुख्ख मांडचें न्ही अशें कोण म्हणनात, दुख्ख मांडपा जाय. पूण दुख्ख मांडप ताजो अंतीम हेतू कितें आसा? समाजाक जोडप हो हेतू आसा काय तोडप हो हेतू आसा साहित्याचो? ह्या सगळ्या वयल्यान साहित्याचे निकश ठरतले. आनी म्हणून म्हाका दिसता की हे जे ऑप्टिमिजम उदय बाबाच्या पिळगेन मांडला, घडये ताच्या गांवांतलो तो पयलोच किंवा पयल्या 5 ग्रॅज्युएट आसतलो त्या काळांतलो, असो तो काळखंड. म्हजे फाटली पिळगी ती. हांव शेलेन बी वांगडा शिकल्यात, मनोज बी आमच्या फुडली पिळगी. पूण उदयबाबाची पिळगी आमच्या एक 5 वर्सां आदींची पिळगी आसा. म्हणजे त्या काळान शिक्षणीक सुविधा नाशिल्ल्यो, रस्ते नाशिल्ले, संपर्क साधनां नाशिल्लीं. त्या काळान तो शिकला. पूण इतलें आसून सुद्दां दळमळना परिस्थितीन. इतलें आतां हांव वाचलें ताजें, खंयच ताजें नॅगेटिविजम ना कवितेंतलें. आनी आयचे तरणाटे नॅगेटीव बरयतात. म्हाका अजाप दिसता. अरे तुमकां विद्रोह करपाचो आसा, दुख्ख दैन्य दिसता, जाल्यार ताजेर बरयात तुमी, पूण तुमी उपाय सुचयात न्ही ताजेर. तुमी कशे निराश जातात, तुमी कशे डिप्रेस जातात, ही अपेक्षा ना तुमच्या कडल्यान. विद्रोह आनी बंडांतल्यान येवपाक जाय ती फुडलें एक पावल, सामाजीक क्रांती, ती येवपाक जाय तातूंतल्यान. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो फाटल्या जनरेशनाचो जो एक पेशन्स आसा, एक संयम आसा, एक जी ऑप्टिमिजम आसा तांच्या कडेन, ती आजून टिकून आसा. म्हाका अजाप दिसता. आनी खरेंच ती सगळ्यांनी आमी घेवपाची गरज आसा. आज खरें म्हणजे पुस्तकाचेर उलयतलो म्हणून आयिल्लो, पूण खूब वेळ जाला. हांव तें बरयतां भांगर भुंयेन, आयज तुमचे मुखार उलयना. खूब हाडला बरोवन आनी कवितांची उदाहरणां बी हाडल्यात, पूण ती आयज हांव तातूंतल्यान हें करतां. फक्त म्हाका कितें दिसता की उदय बाबाचो जो रोश आसा पळय, उदय बाबाचो जो एकूण कवितेचो हो जो हें आसा, ती समाजाची जाल्ली प्रीमॅच्युअर ग्रोथ, ही वाड जी जाली आमची पळय, ती सहज वाड जाल्ली दिश्टी पडना समाजाची. जेन्ना सहज वाड अशी जायना पळय, तेन्ना एखादो रूख कसो, बोन्साय कसो खुट्टिल्लो, सामको सावटेल्लो जाता. तशे तरेन समाज वाडटा आयज. आनी नाका थंय सूज येता, नाका थंय सूज येता. म्हणजे कार्यक्रमांची गर्दी जावपाक जाय, कार्यक्रम खूब जावपाक जाय, पूण तातूंतल्यान जो संदेश वचपाक जाय तो घेवन समाज सुदारपाक जाय, तशें घडटाना दिश्टी पडना. उत्सवी रुपां चड जाल्यात कार्यक्रमाची, संदेश दिवपी रुपां कमी जाल्यात. म्हणून कार्यक्रमांची रेलचेल गोंयांत पळयात, लागीं 150 पुस्तकां भायर सरतात वर्साक कोंकणींतल्यान फक्त.
मराठीची आणीक 100 धरात, इंग्लिशीची धरात, सगळ्या भाशांची धरात. इतली पुस्तकां भायर सरता जाल्यार समाज सुदारपाक जाय आशिल्लो, समाज रसातळाक वचपाक नाका आशिल्लो. पूण आयज आमचे सगळी कडेन स्वरूप पळयात. बिल्डिंगो कोसळपाचो विशय जालो, म्हणजे ताजी कविता एक सुंदर आसा. तो म्हणटा की रानांतलीं झाडां गायब जाल्यात सगळीं, दोंगरचे दोंगर गायब जाल्यात, आणि दर वर्सा वनमहोत्सवाक शारांनी झाडां लागतात. हो विरोधाभास पळयात. रानांतलीं झाडां काबार जाल्यात म्हणून थंयची जनावरां खंय येतात, शारांनी येतात, गांवांनी येतात. कित्याक तर हांगा वन महोत्सव जातात व्हडले व्हडले, हांगा आमी दर वर्सा हजारांनी झाडां लायतात. जिवनांतलो हो विरोधाभास खंय तरी कमी जावपाची गरज आसा. साहित्य तेजें बऱ्यांतलें बरें साधन. म्हाका दिसता हांव खूब उलयलां. हाजेर जें बरोवपाचें आसा निश्चित एक म्हजी बांदिलकी म्हणून हांव भांगरभुंयेन बरयतलों अशें उतर दितां. आनी म्हाका म्हजी उतरां आयकल्या बद्दल देव बरें करूं. सरांतल्या भाशणांतल्यान मुद्द्यांतल्यान आमकां चिंतपाक लायलां. आमी चिंतन मनन करचें किंवा एकंदर समाजान साहित्यिकांनी ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करचो अशें सराचे एकंदर भाशणांतल्यान आमकां जाणवलें. देव बरें करूं सर. ह्या कार्यावळीचो समारोप माधव बाब बोरकरांच्या भाशणांतल्यान जातलो. तांचे लागीं मागता की माधव बाब आमकां मार्गदर्शन करचें. हांगा आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी उदय बाबाच्या साहित्याचेर मोग करपी तुमी सगळे जाण. उदय बाबाच्या ह्या कविता संग्रहाचें नांव वाचतना म्हाका बाकी बाबाच्या एका कवितेची याद जाता. आसवांच्या ह्या जिण्याला मौज ना स्वप्ना विणे म्हणटा. म्हाका दिसता ही ओळ ह्या कविता संग्रहाच्या संदर्भात एकदम बेस बरी बसता. मनीस जियेता तो स्वप्नाक लागून. आज कितलें बरें ना, आज काळोख आसा, पूण ताका खबर आसा की फाल्यां उजवाडटलें, आनी तो उजवाडाचो गांव पळोवपा खातीर तो आयची स्वप्नां पळयता. मनशाक स्वप्नां म्हणटा ती ताका लागून जाय. बोच मुद्दो मातसो फुडें व्हरता. कविता बरोवप एक सामकी सादी सोपी गजाल अशा खूब जाणांचो संबंद आनी समज. म्हजो फाटल्या 55 वर्सांचो अनुभव म्हाका सांगता की कविता बरोवपाक इतलें कठीण दुसरें खंयचेच साहित्याचो प्रकार ना. साधना म्हळ्यार कितें कवितेची, हाची हांव तुमकां 2 आमची घरावी उदाहरणां दितां. एक बाकी बाब. तूं म्हणटा बाकी बाबाक हांव परतो कित्याक हाडटा काय म्हणून खूबदां हांव उलयतां. तुमी कल्पना करात, ज्या मनशान, ज्या कवीन पिरायेच्या 18 वर्सां अनंता तुला कोण पाहू शके, तुला गातसा वेद झाले मुखे, ही कविता बरयली. आज म्हाका दिसता 17व्या वर्साचेर सुद्दां अशे तरेची कविता बरोवपाची तांक आमचे कडेन ना. कांय कवी जातकूच कवी आसता, ते घडोवनूच आयिल्ले आसता. म्हजें तर म्हणणें ते योगभ्रश्ट कवी. फाटल्या कितल्या वर्सांची तांची साधना जाल्ली आसता, पूण कांय कारणांक लागून ती तुटिल्ली. म्हणून ती पुराय करपाक तांणी हो जल्म घेतला. आनी तसो बाकी बाब हो ताणें ही कविता फुडें व्हरपा खातीर परतो जल्म घेतला. आसूं तो जातकूच कवी. ते दुसरें उदाहरण म्हणटात तें शंकर रामायणाचें. ताका आपली कविता सांपडपाक 25 वर्सां त्रास काडचो पडलो. साधना, खर साधना.
ताणें केन्नाच सोडलें ना. जें दांतांत धरलें ही कवितेचें सूत ताच्या हातान आयलें तें ताणें कशेंच सोडलें ना. ताची खूब उवेखणी जाली. कोणूच ताची कवितेक बरो म्हणनाशिल्लो, तरी आसतना ताणें कविता सोडली ना. ही परत वेगळे तरेची साधना. आयच्या कवी भितर हाचो खूब म्हाका उणाव दिसता. कांय कवी म्हजे कडेन येतात की प्रस्तावना जाय म्हणून. तांकां हांव एक प्रश्न विचारतां की तुवें कोणाच्यो कविता वाचल्या. एकलो हालींच एक आयलो म्हजे कडेन, दवर म्हळ्यार एक परत आयलो, केन्ना प्रस्तावना जाय, म्हाका परतून वाचूं जाय म्हणून सांगलें. म्हणजे ट्रायींग हीज पेशन्स म्हणटात तशें. निमाणें ताका विचारलें तुवें कोणाच्यो कविता वाचल्या. तो म्हाका एक 40 वर्सां पयलीं एक कविता संग्रह वाचिल्लो आनी हालींच आनी एका कोणाचो तरी संग्रह वाचला. म्हळ्यार हाजे वयल्यान तुका दिसता की तुका कविता समजली. कविता अशी वाटेर पडिल्ली ना. म्हणजे साद्या सोंप्या शब्दान सांगपाचें जाल्यार ताका आपलें आयुश्य दिवचें पडटा. ओगीच रामाणी आनी बाकी बाब व्हड जावंक ना. ती एक खर तपूच. हांव अशा साधनेक 16 सोमाराचें व्रत म्हणटा. तुमकां खबर आसतलें की 16 सोमाराचें व्रत जो करता ताका खूब पथां कडक आसता ते एकदम. आनी तें जर तुमी सारकें पाळ्ळें जाल्यार तुमचें जें व्रत फळादीक जाता. तशेंच कवितेच्या बाबतींत खंयच्याय कलेच्या बाबतींत हें तशें आसा. आनी वेगळ्या क्षेत्रांतलें एक उदाहरण अशें आसा. जुआन मिरो म्हणून एक व्हडलो पेंटर जावन गेलो. आमच्या खबर आसतलें, निरुपाबाईक खबर आसतलें. एका कोणे तरी बायलेन ताजे कडेन एक स्केच करूंक आयलो. ताणें 20 सेकंदां भितर ताणें स्केच केलो आनी तिका दिलो. ती म्हळ्यार कितले पयशे. ताणें कितलेशेच हजार हे सांगले, डॉलर सांगले. तुका म्हळ्यार 20 सेकंदां लागले. हांव ताणें सांगलें 20 सेकंदां तुका लागले अशें दिसता, पूण ते खातीर आपण 20 वर्सांची साधना केल्या ताजें कितें काय म्हणून. पण सांगपाचो म्हजो हेतू असो की कलेची साधना ही करीत जाल्यारूच ती तुका पावता. कवी अशे कितले येतले आनी वतले, पूण ती कविता तुका तुज्या हाताक लागतलीच अशें ना. उदयाच्या बाबतींत एक म्हत्वाची गजाल अशी की प्रत्येक कवी हो काळा प्रमाण बदलत वचूंक जाय. प्रत्येक संग्रहांत ताज्या हातून एक बदल दिसूंक जाय. ह्या संग्रहाच्या निमित्यान हांवें ताजे बाकीचे संग्रह काडून पळयले आनी म्हाका दिसलें की प्रत्येक संग्रहांत तो एका वेगळ्या वाटेन गेला. पयल्या संग्रहांतलो उदय दुसऱ्या संग्रहांत ना, दुसऱ्या संग्रहांतलो उदय तिसऱ्या संग्रहांत ना, आनी ह्या संग्रहांत परत उदय हो खूब वेगळ्या पावंड्याचेर गेल्लो दिसता. कांय लोकांचें म्हणणें अशें म्हाका आयकूंक येता, ना हालीं म्हाका वेळ मेळना म्हणून आपणें कविता बरोवना. कविता बरोवपाक वा खंयचीय साहित्य निर्मिती करपाक वेळ जाय आनी वेळ मेळना हें सारकें न्ही. हालींच भारतीय इंग्लीश कवी के दारूवाला म्हणटा तो भायर पडलो. तो पुलीस कमिशनर आशिल्लो. तुमकां खबर आसा की पुलीस कमिशनर म्हणटा तांचें कितलें काम आसता, कितलें तांकां टेंशन आसता, हें आसा, कामाचो ताण आसता. पूण त्या मनशान आपल्या ऑफिसान काम करतना सुद्दां ताणें एक वेगळ्याच तरेची निर्मिती केली. म्हजें म्हणणें अशें की खंयच्याय कलावंताक, तो चित्रकार आसूं, तो कवी आसूं, तो कादंबरीकार आसूं, भितरल्यान जेन्ना ती कविता खंयची कला उसळून येता भायर, तेन्ना
तो वेळाची वाट पळयना, तो जंय बसल्या थंय सुद्दां तो आपलें काम करता. दिनेश बाबाक परबी दिता हांव, कित्याक हालीं जे ताणें जे कविता संग्रह प्रसिद्ध केल्या ते इतले सोबीत. खंयचेय पुस्तकाक एक सौंदर्य मोल म्हूण आसता. पुस्तक हातांत धरतकीर तुका पयलीं बरें दिसूं जाय. कागद, मागीर पानाची मांडणी, चित्र. आतां ह्या संग्रहाचें चित्र जें आसा तें तितलें सोबीत, ताका तें पळयतनाच कवितेचो आशय कितें हें समजता. ताचें कलर कॉम्बिनेशन घे, कितल्योश्योच गजाली आसा. आनी आमच्या रामा हरमलकार ताजे हातांतूच कितें तरी एक जादू आसा. ताका पुस्तक कशें येवचें, ताजो फॉर्मेट कसो आसचो हाची उपजत अशी जाण आसा. ताका लागून ते संग्रह खूब बरें दिसता. हालींच म्हजो एक कविता संग्रह ताणेंच प्रोडक्शन केलें ताजें. तें म्हाका तें पळयत पळयत रावचें दिसता. वाचिना भितर हांव. सोंपयतना एकूच गजाल सांगूंक दिसता की कला ताका एक थेरोपेटीक एक मोल आसा. हांव आज जो तुमकां हांगा उबो दिसता ताचें श्रय हांव कवितेक दिता, संगीताक दिता आनी कलेक दिता. हांव सुमार 1 म्हयनो कोविडाक लागून हॉस्पिटलांत उरलो. त्या वेळाचेर म्हज्या सांगाताक बाकी बाब आशिल्लो. सकाळचो जाग आयली की खंयची तरी 1-2 बाकी बाबाच्यो कविता वाचल्यो. दनपारच्यो परत कांय कविता वाचल्यो. परत रातच्यो न्हिदच्या पयलीं आनी कांय कविता वाचल्यो. तेन्ना म्हाका जी कितें भोगतालें ताचो सगळो विसर पडटालो. वा आज यूट्यूब जें आयलां ताजो बऱ्या तरेन उपयोग करूं येता. जो कशाय कसो उपयोग करता ती गजाल सोडून दियात, पूण बऱ्यांतलें बरें संगीत आयकूंक मेळ्ळें. तर कला म्हणटा ती मनशाक सामक्या सकयल्या वयल्यान ताजें मानसीक जें बळ आसा तें वाडोवपाचें काम करता. आनी म्हणूनच कवितेक मनशाचे जिणेंत खूब म्हत्व आसा. प्रत्येक संवेदनशील मनशान जो आसताच ताणें कवितेचो सांगात धरीत जाल्यार ताचें जिवीत खूब सुंदर आनी सोबीत जातलें. देव बरें. 6:26 देव बरें करूं. माधव बाब, ह्या कार्यावळीच्या समारोपा कडेन आमी आयल्यात आनी परत एकदां ह्या कलाकाराची वळख करून दिता ज्या कलाकारांनी पाटले तयार केल्यात ते. एक अभिमान आसा म्हज्या गांवचो आनी उदयाचो शेजारी रामकृष्ण गावडे, एक सुंदर कलाकार जातून सगळी नॅचरल हे वापरून झाडां फळां फुलां वापरून हे सगळें तो करता. आनीक हो जो पाटलो आशिल्लो तोय ताणें केल्लो. आनी आतां जे फुलांचे पाटले आमी सगळ्यांक, फळांचे पाटले आमी सगळ्यांक भेट दितले तेय बी ताणेंच केल्या. तो कलाकार आसा रामकृष्ण गावडे. आतां सिद्धेश मांबरे हांच्या लागीं मागता की तांणी सगळ्या सोयऱ्यांक हे फळांचे पाटले भेटोवचे. ह्या कार्यावळीची याद म्हणून सुरवेक कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त माधव बाब बोरकर, आयचे खासा निमंत्रीत डॉक्टर भूषण भावे सर, गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष आनी आयचे सोयरे भोवमानेस्त वसंतबाब सावंत, पुस्तकाचेर भाश्य करपी शैलेंद्र बाब मेहता, खूब देव बरें करूं तुमचें आनी खास करून मानेस्तांचें. कारण अश्यो कार्यावळी थरिल्ले वेळापत्रका भितर जावप हें खूब गरजेचें. आनी बरोबर 1.5 वरांनी कार्यावळ सोंपल्या. आतां ह्या कार्यावळीच्या निमणे कडेन उर्वी मांबरे हांच्या लागीं मागता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. उर्वी. आयज तुमी सगळीं पापाच्या पुस्तक सुवाळ्याक वेळ काडून मोगान हांगा आयलीं
हें पळोवन खरें म्हणल्यार आमचें सगळ्यांचें मन भरून आयलें. तुमी सगळीं आमचीच मनशां आनी आपल्या मनशांक खरें तर देव बरें करूं म्हणपाची गरज नासता. तरी पूण कार्यावळीचो एक भाग म्हूण उपकाराचें उलोवप. सगळ्यात पयलीं कार्यावळीचे अध्यक्ष माधव बाब बोरकार हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखेल सोयरे डॉक्टर भूषण भावे सर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मानाचे सोयरे म्हूण गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत बाब सावंत हांणी अकादमीचे सभाघर उपलब्ध केल्ले खातीर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. नामनेचे साहित्यीक शैलेंद्र मेहता बाब हांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी प्राचार्य सुभाष जाण सर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तकाक सुंदर मुखपृश्ठ काडपी चित्रकार निरुपाबाई नाईक तशेंच पुस्तक तयार करपाचे प्रक्रियेत वांटेकार जाल्ले काशीनाथ बाब नाईक हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. संजना पब्लिकेशनचे धनी दिनेश बाब मणेरकर हांणी पापाचें पुस्तक सोबीत सुंदर केल्ले खातीर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पापाचे सामके लागींचे इश्ट गौरीश बाब वेर्णेकार, रामा प्रिंट्सचे रामाबाब हरमलकार, कस्तुरी ग्राफिक्सचे मंगेश बाब ढवळीकर, प्रदीप बाब पाटील, प्रसाद बाब नाईक, विन्सन ग्राफिक्सचे मोहित, अमेय, संतोष आनी सांगाती हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. गोवा कोंकणी अकादमी आनी अकादमीचे कर्मचारी हांचे आमी उपकारी आसा. खंयचीय कार्यावळ प्रेक्षकां शिवाय पूर्ण जायना आनी आयज तुमी सगळीं इतल्या मोगान हांगा आमच्या आपोवण्याक मान दिवन आयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता.